गायज गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहा सगळी बरी आमी बरी हा. सो आयज तुमकडे आमी डेली रुटीन शेअर करतले. सो आयज करता सॉसेजीसाचो पुलाव. सो हांव कशें करता न्हू तो तुमकडे शेअर करता. ओके, म्हणजे सॉसेजीस, कांदो, पुलाव तांदूळ आनी मॅगी हांव त्यो म्हाका न्हू बापाच्या पाद्रियान मॅगी दिलेल्यो. सो त्यो घालतले ताका पुलावाक. ओके, सो दाखयता इंग्रिडियंट्स. आमकां 2 कांदे घेयल्या, सॉसेज घेयल्या, तांदूळ घेयल्या आनी मॅगी घेयल्या. ओके, आतां ते पयलीं कांतोता, कांदे कांतोता आनी ती हें काडटा, सूत बी सगळें काडटा मागीर मेळटा. कांदो कांतलो, तिकी दाखोवपा जाय आसलें पयलीं आनी सॉसेजीस. तेल घायला तापपाक, मागीर फोण्ण मारता. ओके, फोण्ण मार कांदो तिकी घालता आनी चोरुसा मातशें फोण्ण जालें मागेलें मातशें. सो तितून आतां चोरूस घालता. मातशें भाजून घेवपाचें जालें. मागीर तितून आतां उदीक घालता. भाजतले ते हेजे सॉसेजीस मातशें गरम करून उदीक घायला. घालचे चिकन. गायज दोन्ही मिरसांगूय घालताय. पुलाव कशी हांव घालता पूण आयज हांवें घालूना. त्या गेल पाटी घायलोली ती तीख हाय मिरसांगो, सो ते तीख जालो पुलाव. बाबा खावपा कितें दाखयता, ताका लागून हांवें दोन्ही मिरसांग घालूना. आनी आयज बरो जाला एनवायरमेंट. सांजचें पावस ना जाल्यार तुमकां दाखयतलें हांव शेत मागीर वचोन. उदी भरला सगळें बरें आहा, ग्रीन 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 सगळें जाला. सो तुमकां मागीर मेळटा. ओके, सो गायज बाबा लायलो मॅफी जेल, हांवूय जेयले आनी छोटू करून बेगीन बेगीन रांदिल्लें लायलें ताका बाबा आनी सगळीं जेयलीं. आनी तुमकां आतां हांडयेनूच दाखयता पुलाव. मागीर गायज म्हाजे हेची फ्लॅश लायट चलना मागेली, हाका लागून बॅटरी लो आहा. ओके, आनी पुलाव भरून केलो तो मस्त भरून केली. सो गायज आज जालें सांजची 3:30 पावणे 4 कशें जालें. सो आयज इवनींग न्हू च्यायेक हांव कितें करता न्हू तें शेअर करता हांव तुमकडे. ओके, सो आफ्टरनून हांवें पुलाव केलेलो चोरिसाचो आनी कालची चिकन आहलेलें. सो चिकन हांवें रेसिपी शूट माद्रिलोन केलेली काल चिकन. सो ते शूट केलें काय करून आलो. सो चिकन आहलेलो म्हणून हांवें सॉसेजाचो पुलाव केला. सॉसेजाचो पुलाव कसो केला ते धाकटी क्लिपिंग्स काडले. सो ती तुमकडे शेअर केला आहे मुखार. आनी आतां जाल्यार सांजची च्यायेक मॅफी म्हणूंक लागले, च्यायेक कितेंय कर म्हणूंक लागले. सो हांवें फिलोज करतलें हांव च्यायेक आतां सांजची. सो फिलोजाची रेसिपी तुमकडे शेअर करतलें. फिलोज कशें करता तें हांव कशें करता तें. ओके, आनी खूब कमेंट्स येयलोले कितें बाबाक अजून हांव पेम्पर्स घालताय काय म्हणून. वय बाबाक पेम्पर्स जावन न्हू राती कोडे घालता, कित्याक एक पाटी न्हिदोल न्हू तो राती कोडे मागीर तो पेम्पर्स घायल्यार बरें पडटना जाल्यार तो राती काय उठोन काय सांगोंक जायना न्हू हें कशें जाता म्हणून. सो रातचे ताका पेम्पर्स घालता. दिसाचे हांव ताका पेम्पर्स घालीत ना, आतां स्टॉप केला. आनी ते ओके, सो ते काय खूब जाण विचारता मिठू हूंय हा काय म्हणून. मिठू ना आमकोडे आतां. मिठूची केज ओपन उरली न्हू आनी केज ओपन उरल्या म्हणून तो खुंयच्यानू गेलो. मागीर आमी तो गेलो, आमकां धरूंक वचूं मेळटालो. तो आमगे पेर आहा न्हू, सो पेरीर भोंवलो. सो तो ताका मागीर आसती म्हणलें मातशें करून भायला न्हू. मागीर तो पळोवंक गेल्यार मागीर नान जालो थिंगा लागून. मागीर खूब जाणां हांव केन्ना रिप्लाय कोन्ना आहलोलें मिठूचें कितें, कित्याक मिठू येतो पोत्तून काय ना आमकां खबर ना न्हू. ताका लागून ताका दाखयना. आनी ताका दाखयना जाल्यार फाटल्या दिसांनी कित्याक दाखयना जाल्यार म्हाका
म्हाका खूब जाणांनी सांगलोलें तेका दाखोवं नाका इश्यूज जातलो कोण सांगलोलें कोण तरी सांगलोलें तेका दाखोवं जाल्यार व्हडलो इश्यू जातलो हें आनी तें म्हणून सो तेका लागून हांवें स्टॉप केलो तेका दाखोवपाक पूण आतां हाटल्याच्यान आमी घरा गेला तेन्ना बाय मिस्टेकीन केज ओपन उरली तेका लागून तें तशें जालो तो गेलो मागीर आनी आतां हांव चोय बाब खेळटा आतां वयता फिलॉस करता फिलॉसाची रेसिपी तुमकडे शेअर करता कशें करपा ती ओके मागीर मेळटा काय आमी येयलें भायर बाबा आनी हांव ते मागीर स्टँड ना न्हू ते गाडी न्हू हा तेका लागून सकाळीं कांय शूट करूं ना धाकटी धाकटी क्लिपिंग्सू काडले हांवें गेली फुलांची आतां स्टँड लावन तुमकडे रेसिपी शेअर करतलें मागीर फिलॉसाची ओके पयलीं की बरी पिक्की पिक्की आहाय न्हू तीच घेयले हांवें की न्हू बरी मॅश करता अशें मॅश करून घेवपाचें केळी हांवें आतां मॅश करून घेयल्या आतां तितून हांव तांतीं घालता ओके तांतीं घायल्या आनी थोडेंशें मीठ घालता मारून घेवपाचें आनी केळी आनी तांतीं आतां मीठ मारला हांवें आतां तितून गोड आनी मातशें हातीन मॅश करता ओके गोड मातशें सारकें जावपा जाय न्हू तेका हितून आतां पीठ घालता थोडें थोडें घालता तुमकां जाय जाल्यार मैद्याचें पिठूय घेवपा जाता हांवें भाकऱ्यां पीठ घेयलां बरें करून मिक्स करपाचें न्हू स्टँड ना म्हागेलें तेका लागून म्हाका एक हातीन हें करचें पडटा ओके मागीर शूट करता पयलीं मिक्स करता न्हू स्टँड ना म्हागेलें तेका लागून म्हाका एक हातीन शूट करचें पडटा आनी एक हातीन हें करचें मोबायल दवरचो पडटा आनी एक हातीन स्वताय मिक्स करता बरें माझे सगळे मिक्स जाले आतां केले आतां कोता ओके दाखयता तेचे सेकेंड वन फर्स्ट वन उद्या हांवें चोयल्या कशें जाल्यार मीठ बीठ चोवपा जाय न्हू सो हांवें चोयलां हांचे मदें जाता थर्ड वन मागेली ही थर्ड चाव करून फिलॉसाची रेसिपी न्हू हांवें हिंदी ब्लॉग्स शेअर केलेले हिंदी स्टार्ट केलेले ब्लॉग्स करपाक न्हू तेन्ना शेअर केल्ली हिंदीन आनी तितून हांवें सोय घालून आसलोली आयज हांवें सोय घायल्या सारकी केल्या तेन्ना शॉर्टकट मारलेले आनी आयज स्टँडूय न्हू घालूंक ना आजून हिंगा किचनाचेर स्टँड लावपाक जाय म्हाका आजून हें लावूंक जाय चडशें हांवें दिसांनी शूट अशें करपाक नाहलो न्हू तेका लागून आज स्टँड लावपा जाय म्हाका मागीर चोयतलें केन्ना लायता तें लावन मागीर प्रॉपर तुमकां मागीर जातलें हें करपाक बरो जाला एनवायरमेंट भायल्यान अशें जाला चोयता मागीर असो जाल्यार तुमकां अशें क्लिपींग दाखयता बाबा आहा तेशी आनी आतां हांव च्या पिता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके जात जालें सांजची मॅफी गेला बाबाक घेवन भायर सो हांव वयता तुका भायल्यान व्हरपा ना म्हणून न्हू बाबाक मॅफी म्हळ्यार सकाळसून कालसून भितरू आहा 2 दीस जाले खूंयच व्हरोना तेका लागून व्हरी आमकां लागला भायर तेका लागून तेका भायर येयला सो वयता न्हू दाखयता काडपा नाहलोली भायर मॅफीन म्हणलो तेका व्हरया म्हूण घेवन गेले तेका दिश्टी पडना खंयच्यान बर्ड्स वयता
एनवायरमेंट बरो जाला थंड वयता एनवायरमेंट वयता मुका वयता ते खबर ना हाटल्या येता म्हणून चलता फुडल्या आख्खे शेत बोलला शेतचे की बोलावर रस्तो बरो केल्ले बरो एनवायरमेंट बरो जाला नो वी कॅनॉट गो तेसे डस्टर आलो जाल्यार वता आमकां हिंगा वयताली घेवन आमी डस्टरा तेशी मी जिजस बा पुरसा कडेन येयले मोलता पोतून गेला उमो घेवपाक झाडां बारा माती लावपाचे हे आतां गायला न्ही पयर पण व्हिडिओ काडला तेशी या मोठा वळता शिया मोठा वळता आनी मुखार आया साला हांव येयना तूं झाडाक घे आनी वच म्हणलें सो तेका घेवन गेला ते वयता गायज बाब न्हिदलो आतां बेगिना न्हिदलो तेका न्हू आयज पेपराचो दोंगर दिला तोडयेक न्हू पेपराचो दोंगर दिता पयलीं तरी हांव भितालें म्हाका खबर नासलो न्हू हांव दिवपा बी दिनासलें ते बाब सामको रडोन रडोन ताण जाता म्हणटा न्हू सारको भिता तो दोंगर दिता तेका सामको रडटा तो किलची मारून तरी ते खर्सान दिता कित्याक ती सगळी तोंडी भायर सरपाक तेका लागून तो दोंगर दिता मेफी सद्दां म्हणटा तेगे माय दिताली न्ही रे तेगे मामीची मामी वारका सो ती ल्हान आसतना वारका आसताली मामा मामीगे नानी फुडें अशें आमी खंय नानी भोंवपाक वयताय नानीगेर रावों वयता तसो सो ती सद्दां तांकां पेपराचो दोंगर दितालो खंय तोंडी भायर सरपाक सो सद्दां म्हणटालो तो पेपरा दोंगर ओके बाबा दिवपा हांव दिनासलें हांव झगडटालें ना हांव दिनाक तेका हांव भितालें पयलीं आतां 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 म्हाका दिता रडटा ओके तो पूण ती तोंडी भायर सरता न्हू ती मेन न्हू हिंगा ना जर बरोन रावता न्हू तेका लागून तो आतां रडोन रडोन न्हिदलो आनी जेवपा बी तो हें करून ना तेका उठयतलें मागीर तेजे बरोबर न्हिदेनूच तेका हांव कितेंय लायतलें आनी आयज तुमचे कडेन हांवें पुलावाची चोरुसाचो पुलाव केलो ते शेअर केला फिलोसाची रेसिपी गायज तुमकां व्लॉगान तुमकां फिलोसाची रेसिपी आनी चोरुसांचो पुलाव केलो ती शेअर केला आनी आमी भायल्यान भोंवपाक गेलो न्हू ती तें भोंवपाक गेलो तें शेअर केला सो मातसो व्हडलो जाला आसतलो 15 मिनिट्स पण जातलो मातसो व्हिडिओ लेस तेनूय जावपा जाता मोऱ्यानूय जावपा जाता सो आतां बाब न्हिदला आतां बाबागेर रोप चालू मागे मिशिनान सो आतां तो सुकोक घालता आनी येता आनी हो सुकाय देना अशें उठलो आनी तेका आतां लायला ओके तेक गुड नायट गायशे ओके तेन म्हणलोलें गुड नायट मागीर ऑनू करूं ना बटनू दामूं ना दिसता ओके गिवे तो आपूण हाय गायज कोत मोठा म्हण तेका दिता ओके हो व्लॉग हिंगा काबार करता आयचो इफ तुमकां आयचो व्लॉग आमगे बहुत दिसला रेसिपीज बी बहुत दिसले जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके म्हणजे नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज